तर मनसुनाची कशी तयारी चाललेली आहे? एक म्हणजे सबंद गोंयांत मनसून मोठ्या प्रमाणात पडटा. साधारण पयले 3 स्टेटींत जे काही भाग आसा, नॉर्थ इस्टांत, साऊथ हेतून फॉर एग्जाम्पल चिरापुंजी, ताच्या नंतर गोंय येता आनी हेवी रेनफॉला बरोबरच वारें वादळ अशा गोष्टी आणि कोस्टल रिजन आशिल्ल्या कारणान ताका जोर आसता आनी ताका लागून खुबशें नुकसान सबंद मनसून जो 4 म्हयन्याचो आसता तातूंत जाता आनी तातूंत इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हे मोठ्या प्रमाणात भोगता गेली कित्येक वर्सां. त्या खातीर आमी एक नवी येवजण केल्या, ती हाय टेन्शन लायन आसा ती आमी अंडरग्रावंड केबलिंग प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सींत चालू केला. त्या खातीर ज्या ज्या कडेन तें जालां थंय तें कमी जातलें आनी आमचे जे इक्विपमेंट्स जाय मनसुना खातीर ते सगळे इक्विपमेंट्स घेवन आमी सगळे कामगारांक दिल्ले आसा. निश्णी दिल्या, ग्लावज दिल्या, गमबूट दिल्या, त्यानंतर रेनकोट्स दिल्या आनी एक्स्ट्रा मटेरियल आमी आमच्या गोडावनांत घेवन दवरला. दुसरी गजाल आसा की जे अंडरग्रावंड केबलिंग आसा, काल POP सारके पोंडा जे आसा तांणी काल एक पत्रकार परिशद घेतल्या आनी स्टेटमेंट काडल्या. लोकांनी अशें हेचेर लक्ष दवरचें न्हय. मनसुना पयलींच ही सगळीं कामां आमकां दिल्लीं आसतात. 30 तारीख आमची लास्ट आसता. खंय तरी काम उरना जाल्यार आमी 5 तारीख पर्यंत सगळे जुनाचे सोंपयतले. आनी एक म्हणजे ह्या फावटी आमी प्रोविजन केलां प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्या कडेन आमी अंडरग्रावंड केबलिंग केलां थंय आमी कॉन्ट्रॅक्टर नोटिफायड केल्या आनी ते कॉन्ट्रॅक्टर जेन्ना हे भितर वतले 100% हे जे आसा माती घातल्या, एक 20 डेप्थ आशिल्ल्या कारणान ती साधारण 25 सेंटीमिटर पर्यंत भितर वतले आनी त्या खातीर इमिजिएट हे खड्डे पुरोवपा खातीर आमी एजन्सी नोटिफायड केल्या. इतलेंच तांणी करचें की अननेसेसरी कितें करचे पेक्षा आमचे ज्यो एजन्सी आसा किंवा आमचे जे नियरेस्ट ऑफिस आसा तांकां कळोवचें. आमचे ऑफिस वील टेक केअर हे खड्डे बुरोवपाक एलॉंग वीथ PWD, कारण हे सगळें काम PWD मार्फत जातलें आनी आमचे ऑफिस आनी PWDचे इंजिनियर सुपरवायज करतले. हांवूय स्वता पर्सनली हातूंत लक्ष घालतलो, कारण खंयी एक्सिडेंट जावंक शकता अशें ना. पूण जेन्ना अंडरग्रावंड केबलिंग कंप्लीट जातलें तेन्ना हेच लोक जे आज आमकां आमचो निशेध करता, आमकां आमचेर कितें उलयता, तेच लोक बरें जालें म्हणटले. ह्या बद्दल दुबाव ना. तांकां योग्य तांकां विचार दिवचे देवान अशें म्हाका दिसता. जें काम चल्लां तें पूर्ण करपा खातीर हें डिपार्टमेंट सदांच फुडें आसतलें आनी मनसून ज्यो गोष्टी जाय त्यो आमी ऑलरेडी प्रोक्यूर केल्या. सो आनीक विशय, तुमी सदांच आज पर्यंत जी कामां केल्या डेव्हलपमेंट सदांच क्वॉलिटीचेर विशेश ध्यान दिला. सो आतां इक्विपमेंट सुद्दां तुमी त्याच नजरेन तशेंच एक म्हणजे हांव प्रत्येक कडेन ISI मार्क, ISO मार्क आशिल्लेच मटेरियल घेवपाक लायता आनी ताका लागूनच खुबशे एजन्सींचेर बेजार जाता. पूण आज पर्यंत म्हजे जे इंजिनियर आसा तांकां हांवें प्लेन डिसिजन घेवपाक तांकां दिल्लें आसा आनी तांकां एकूच सांगलां की जें काम तुमी करता तें बरें जावपाक जाय, सारकें जावपाक जाय आनी जें मटेरियल जें आसा तें ISO आनी ISI मार्काचेंच आसपाक जाय.